अपंगांक यो वच करपाक वेगळी वेवस्था नाशिल्ल्यो पणजेंतले 31 सुवातींचें लिस्ट सरकारान केंद्राक दिलां. एक्सेसिबल इंडिया मोहिमे खाला हें चल्लां. सरकारान गुड्डुलो साव करून अपंगांक वेवस्था आशिल्ल्यो 15 सुवाती तातूंत घाल्यात म्हूण गोवा डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशनाचो आरोप. कोलवा दर्यावेळीक हें उत्तर गोंयांत दाखयल्या. पणजेचे पोस्ट ऑफिस, पुलीस स्टेशन, केटीसी बस स्टँड, शिक्षण संचालनालय, गोय एससी ओबीसी अर्थीक आनी उदरगत महामंडळ, ट्रॅफिक सेल, चिल्ड्रन्स पार्क, आंबेडकर पार्क, पर्यटन संचालक कचेरी, पंचायत कचेरी, कला संस्कृती संचालनालय, येरादारी संचालनालय, उद्देग वेपार आनी वाणिज्य संचालनालय, गोय पर्यटन उदरगत महामंडळ आनी कला अकादमी ह्यो सुवाती लिस्टान आसात. अपंगुळांक वचपाक खंय ह्या 15 सुवातींनी वेवस्था आसा. We were shocked to note that out of the list of 30 buildings which were submitted, which needed to be made accessible for the disabled by the state government, about 15 buildings are already accessible spending state government funds by the state government. This is supposed to be buildings only in Panjim. But the last point, if you see, they've also included Kolwa Beach under North Goa. It is a major fraud by the state government to misappropriate central funds in the name of disability. An inquiry by the government as to how these accessible buildings were included in the inaccessible building, in the list of inaccessible buildings. Also, we are demanding that we be informed, because when this list was prepared also we were not informed. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. फोंडेच्या कार्नवालांत बीजेपी एमजीपीच्या राजकारणाक रंग आयलो. सोमारा जाल्ल्या फोंडेच्या कार्नवालाच्या उक्तावण सुवाळ्याक आमदार लव मामलेदार दिसलोच ना. मंत्री महादेव नायक आनी खासदार सावयकारान कार्नवालाचें उक्तावण केलें. वास्कोच्या कार्नवालांत माडाचेर चित्ररथ आशिल्लो. Carnival is a festival, carnival, shigmo, no politics should be there in this festival, whether it is MGP, BJP, Congress, we never go into politics, we go into festivals. Viva, viva Carnaval! 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 आता पळोवया गोंयांतले बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. फातोड्डेच्या जॉगर्स ट्रॅकाचे आतां सुमार 80 लाख मोडून रिनोव्हेशन जातले. आदलो आमदार दामू नायकान ट्रॅकाचें इन्स्पेक्शन केलें. हाजेर 3 ते 4 हजार लोक हाजेर सकाळी आनी सांजचे मेळून वॉक करतात. ताजे कंडिशन सामकें तुमीच पळयलां कितले बाद जाले. सरकारा कडेन मागला, स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन अपील केलें की इमिजिएटली हें सारकें जावचें आनी नवो जावचो, बेगीन जावचो. हो पयलीं केन्ना घातिल्लो ताका तो ऑलरेडी 4-5 वर्सां जावन गेली. पद्मश्री पुरस्कार फावो जाल्लो गोंयचो ज्येश्ठ संवादिनी वादक तुळशीदास बोरकाराचो शेनवारा बोरे 13 फेब्रुवाराक नागरी सत्कार जातलो. सुवाळ्याक रक्षा मंत्री पर्रीकार आसतलो. आमचे बोरी गांवचे सुपुत्र पंडित तुळशीदास बोरकर हांकां पद्मश्री एवॉर्ड हो मेळ्ळेलो आसा. आमकां सगळे बोरी आनी शिरोडा मतदारसंघांतल्या लोकांक ही गर्वाची गजाल आसा. हो कार्यक्रम जो जातलो तो 13 फेब्रुवारी 2016 सांजे वेळाच्या 5 वरांचेर बोरी गांवच्या नवदुर्गा सभा मंडपान संपन्न जावपाचो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान खबरां चित्रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.